धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग 66 रस्त्याच्या कुशिकची पाळसण कोसळपाचे सत्र चालू आशिल्ल्यान आता त्या सुवातेचेर राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू केलां। रस्त्या कुशिकचो दोंगर सरळ कापिल्ल्यान ही पाळसण परत परत कोसळटा आनी येरादारी खातीर प्रवाशांक त्रास जाता। आता MUR कंपनीन राखणे वणत बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या। वॉल बांध रहे हैं। कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा। कितना दिन तक होगा पूरा? 15-20 दिन लगेगा। ओके, कौन कर रहा है? MUR कंपनी। हाँ सर। धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग 66 चे रस्तो रुंद करपाचे काम सध्या सुरू असा। रस्तो रुंदीकरण करताना ज्या पद्धतीन MVR या रस्तो तयार करपी कंपनीन हो डोंगर सरळ पद्धतीन कापलो, तेका खातीर 2 वर्सां हो डोंगर कोसळान गेल्या पावसान ह्यो पुराय अर्दो रस्तो बंद आसलो। ताची पुनरावृत्ती गेल्या पावसाळ्यात म्हणजे अंदूच जाली आनी उरलेलो डोंगर काय भाग कोसळान परत वाहतुकीक अडथळो निर्माण जाला। ज्या पद्धतीन MUR कंपनीन हो डोंगर कापताना सरळ रेषेन कापलो, तेका लागून आतांय भविष्यात हो डोंगर कोसळपाची शक्यताय निर्माण जाल्ली आसा। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जी जमीन संपादीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा ती खंय तरी थांबयल्ली आसा। राष्ट्रीय महामार्ग करत असताना जी जमीन सुरुवातीक आसली त्या जमनीन राष्ट्रीय महामार्ग रुंदाय जालो, पूण सर्वीस रस्त्यांचो पत्तो ना। आता सर्वीस रस्ते करपा खातीर जागा शिल्लक उरूंक नासल्यान ही स्थिती निर्माण जाली। ज्या पद्धतीन MUR कंपनीन हो डोंगर सरळ रेषेन कापला, तेका लागून डोंगर परत परत कोसळटा। आता ह्या कामांक सुरवात केल्या। आता ह्या डोंगर कोसळपाचो न्हू म्हणून राखणे वळत उबारपाचे काम प्राथमीक पद्धतीन केला। हाचेरय नागरिकांनी आणि सरकारान लक्ष दिवन उरलेलो डोंगर पावसाळ्यात कोसळपाचो ना तेचे खातीर उपाय योजना करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।